तेसालोनिकेकारांक पावलुचें पयलें पत्र. जागृतायेन सोम्याच्या येण्याक रावचें. चॅप्टर 5. भावां भयणीनो, हें केन्ना आनी खंयचे घडयेर घडटलें ते विशीं आमी तुमकां बरोवची गरज ना, कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरीं जाणात. सगळें शांत आसा, कसलीच भिरांत ना, अशें म्हणटात थंयच आसतना रावोन आसलोलें निसणटोर तांचेर येतलें. जश्यो बालोंतेराच्यो दुखी एके गोरबेस्त बायलेचेर अकस्मात येतात, तशें तें निसणटोन पावतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. पूण तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी भावां भयणीनो काळोखांत नात. तुमी सगळीं उजवाडाचीं मनशां, दिसाचीं मनशां आनी रातचीं आनी काळोखाचीं मनशां न्हय. म्हणटच हेरां मनशां भाशेन आमी न्हिदून आसची न्हय, पूण जागृत रावुया आनी सोगतांत मर्याद सांबाळुया. न्हिदतात तीं रातचीं न्हिदतात आनी बेबदिकाय कोत्तात तीं रातचीं बेबदिकाय कोत्तात. पूण आमी दिसाचीं मनशां आनी आमचें जिवीत मर्यादेचें जावचें. आमची छाती राखपाचें हातयार जावन दी आमचो भावार्थ आनी प्रितीमोग. तशेंच तकली राखूंक आमचें शिरास्त्रान जावन दी सोडवून जोडपाचो आमचो बोरवांसो. कित्याक आमी आपल्या क्रोधाक सांपोडचीं म्हूण न्हय, पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशीं आमी सोडवून जोडची म्हूण आमचे सोरीं देवाची येवजण. जेजू येतलो तेदना आमी मेल्लीं वो अजून जिवीं आसूं. ताच्या एकवटांत आमी जिवचे खातीर तो आमचे पासत मेलो. म्हणटच जशें तुमी करून आयल्यात तशेंच एकामेकाक धीर दियात आनी एकामेकाचो भावार्थ घट करूंक वावरात. भावां भयणीनो, तुमचे मोदें कोश्टी वावर कोत्तात आनी सोम्याच्या नांवान तुमचे वयर अधिकार चलयतात आनी तुमकां बरी बूद दितात तांची भिडा धरात. तांच्या वावराक लागून तांकां व्हड मान आनी आपुरबाय दाखयात. तुमचे मोदें शांतीन चलात. भावां भयणीनो, शिस्त नासलोल्यांक शिडकायात, बेजुडांक धीर दियात, असोक्तांक बोळ दियात, सगळ्या सोरीं सोंसणीकायेन चलात. कोणेच दुसऱ्याक वायटान फारीक करिना जावंक चोत्राय दवरात. पूण जाता तितलें बरें करात. जावं तुमचेच मोदें एकामेकाक जावं सगळ्या हेरां मनशांक सदांच खुशाल रावात. थांबोन आसतना मागणें करात आनी खंयचेय परिस्थितींत आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें अशें करून तुमी देवाची खुशी पाळटात. पवित आमच्या वरघूण आडावं नाकात वो इबाडूं नाकात. प्रवाद्यांच्या संदेशाची बेपर्वा करूं नाकात, पूण सगळें तपासून काडून कितें बरें तें घट सांबाळात. सगळे तरेचें वायट पयस करात. शेवटाचे ओत्रेक आनी नोमान. शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन पवित करूं आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचें आख्खें जिवीत आत्म्या कुडी सयत तो चुकी विरेत सांबाळूं. तुमकां आपयल्यान तो आपुणूच हें कोत्तलो, कित्याक तो विस्वाशी. भावां भयणीनो, आमचेय पासत मागात. सगळ्या भावां भयणींक तुमच्या मोगाची खुणां दियात. हें पोत सोमेस्त भावां भयणींक वाचात म्हूण सोम्याच्या नांवान हुकूम घालता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय तुमचे सोबें आसूं. देवाचें उतर.